ब्रेस्तारा नवनियुक्त राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता हांच्या हजेरेत राजभवनात गोयचे राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो। ह्या वेळार गोयचे मुखेलमंत्री तशेंच हेर मानेस्तूय ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। RTX Corp ब्युरो रिपोर्ट। May I now request the Honorable Chief Justice to administer the oath of office to the Honorable Governor Designate. I, P.S. Sridharan Pillai, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Goa that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Goa and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa. टाइम गव्हर्नर जॉईन झाले कसं वाटतंय? आमचो नवीन गव्हर्नर P.S. श्रीधरन पिल्लई हांचे गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव तेंचें स्वागत करता। आनी खूब तेंप जालो आमकां पूर्ण वेळ गव्हर्नर मेळूंक नाशिल्लो, बरेचशे तेंपान आमकां पूर्ण वेळ गव्हर्नर मेळ्ळा। सो तेचे पूर्ण वेळ राजभवनांत आसतले, वेगवेगळे हेजेर मार्गदर्शन करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय, वेगवेगळे एक्ट आनी हेचे स्पीड अप जातले, अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयलय बी सरकाराकूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचें सहकार्य जाता।